बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसा जो आसलो आणि जो सदांकाल आसतलो ते बो मोगार देवाची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल वावा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय सर्वेस्पराच्या उपदेशांक पालो दिवया. देवाचो आशिर्वाद घेवया. देव आमचो मोग कोत्ता आनी ताका जाय आमी सदांच खुशाल आसलेलीं. ह्याच खातीर उपदेशा वरवीं देव आमकां बरी वाट दाखयता, सगल्या वायटांतली निवारता आनी सासणीक जिविताक पावयता. ह्या मिसांत भाग घेतना आमचें पातक ओळखून घेवंक आनी देवाच्या उपदेशा प्रमाणें जिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. प्रितीच्यानो, सॅक्रिफीस त्याग करून घडटा ते भाशेन ह्या पवित्र जाग्यार आमी एकवटल्या. सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचेर नदर घालून हात लावून उमो घेवंक हें आमचें सपन, हें भावार्थाचें सपन. असलें मन आनी काळीज घेवन आयज आमी हांगा एकवटल्या तेन्ना आयज पवित्र सभा भाग्यवंत लुसी आंकवार आनी रॉक साक्षीन हाचो सेवा समर्पण आमी करता. हे भाग्यवंताचो आमी उगडास करता. तिणें आपलें जिवीत देवाक भेटयलें आनी देवाक भेटयल्लें जिवीत जियेता आसतना तिका जिवेशी मारली. त्याच खातीर आयज याज्ञिकाचें आंगोस्त्र तांबडें आसा. तर आमच्या गोंयच्या सायबाक सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविता खातीर आनी तशेंच भाग्यवंत लुसी ह्या भाग्यवंताच्या देण्या खातीर आमी देवाक वाखाणटना सुरवातेक सांगलां ते भाशेन देवाच्यो आज्ञा हो उपदेश पाळुया आनी जितली आमी देवाचें आयकता तितली फावटी आमकां देवाचो आशिर्वाद मेळटलो. तर ही चिंतना आनी कल्पना मनान घेवन फावो ते परी मिसांत वांटो घेवचे खातीर हे वेळार आमची तयारी करुया. जायते फावटी आमी चुकल्या आनी त्याच खातीर देवाचो आशिर्वाद आमकां चुकला. ओळखून घेवया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागून म्हणुया, हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बोळ्यानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी थोडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा बोळ्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Christe
हात जोडूया आमी थोडोसो वेळ दोळे धांपात बाबा बुण्यादू हे पवित्र जाग्यार आमी आसा म्हूण ओळखून घेवन तुजें मन आनी तुजें काळीज बागिवन फ्रांसीस शावेराक आनी बागिवन लुसीक फुडें घालून माग हे वेळार आनी मागता तेन्ना धीर धर आनी बाबार्थान माग. प्रार्थुया. देवा सासणाच्या उजवाडा आपल्या विस्वाशी आंकवारी जिवितान आनी रोगसाक्षिणींच्या धिरादीक मोर्नान भाग्यवंत लुसी पोरपे प्रकाशबरीत ड्युटी जावंक पावली. सोर बरेपण प्रमाणीकपण आनी सोत आमचे जिणेंत सांबाळून आमी उजवाडाची भुरगीं जावं आनी एक दीस भाग्यवंत लुसी सांगाती तुजे मोहिमेच्या सासणीक उजवाडांत आमकां सगल्यांक भाग फावो जावं हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रोवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर तुजो सोरवंडार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांकूंक जाय तें वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिली जाल्यार एक नदी भाशेन तुजी कुशालकाय जावंक पावती आनी दोरयेच्या लारां भाशेन तुजें प्रमाणीकपण. रेवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी आनी तिच्या कोणया इतली तुजी ससोत. तुजें नांव मोजे सोशिल्लें केन्नाच नोपयत जातें ना. ताचो नास केन्नाच जातो ना. देवाचें उतर हें. तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नश्ट्यांची बोध घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसना. तो खरेंच बागी सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसा. सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका
पावंड्या वाळाचे देगेक लायल्या रुका काळा पोरमोणे जातात फळा आनी कोदींच बावून पडोनान ताची पाना असल्या रुकावरी तो मनीस सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुफळ तुझो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय दुबावावी अशें न्हय ते कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसले पोल बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नश्ट्यांची वाट निसंटनाक पावयता तुझो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो सगळीं उबी रावया Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सोमी येता ताका मेळूंक भायर सोरात तोच तो शांतीचो कुंवर Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवे हासू तुमचे सोवे आसू मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोम्या लोकांचे उरपोची कोडे उलोवन जेजून म्हणे हे संस्थीक कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायले आनी तुमी नाचली ना आमी विलापले आनी तुमी रडली नात अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही संसद तर जुवांव जेवण तशें पिवण चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसला मनशाचो पूत जेवून आनी पियोन आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस दंड वसूलदारांचो आनी वायटोव्यांचो इश्ट तर देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या फळा उदेशी रुजू जावं येता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमी आदवेंताच्या काळांत आसा आनी आदवेंताचो काळ आमकां उगडास करता आनी नियाळ करूंक आमकां स्फूर्ती दिता कोण भाशेन देव आपलो संदेश मनशांक दिता कोण भाशेन देव प्रवाद्या वरवीं मनशाक आपयता परत आपल्याशी आनी शेकी आपल्या पुताक धाडटा आनी आदवेंत तेंच जेजूच्या येण्याची तयारी करता आमी आनी जेजूच्या पयल्या येणाचो आमी उगडास करता कोण भाशेन देव मनशाक मेळूंक येता आनी तो मनशाचो जबाब रावता पूण आमी जाणां जेन्ना जेजू आयलो संवसारांत
ताका चडशा लोकांनी बरो जबाब दिवंक ना येवकार दिवंक ना ताका खुर्सार खेळायलो ताका सोरवंडार म्हूण मानून घेवंक ना म्हणजे जेजूच्या उतराक जेजूच्या आसण्याक ताणें आपलो सहकार दिवंक ना आनी हेंच कितें आयज ह्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां हे वोपारी वरी आमकां सांगता आयज जेजू ह्या शुभ वर्तमानान लोकांक एक वोपार सांगता बरे भशेन आयकली जाल्यार मैदानार खेळटल्या भुरग्यांची वोपार चिल्ड्रन प्लेईंग ऑन द फील्ड त्या तेंपार बाबा भयणीनो जुदेवाची भुरगीं ही गेम शेवताली हो खेळ खेळटालो कसलो खेळ तो 2 पंगड आसले एका भुरग्यांच्या पंगडान एक खुशालकायेचें गायन गावंक जाय आसलें आनी तें आयकतोच दुसऱ्या पंगडान कितें करूंक जाय आसलें नाचूंक जाय आसलें वन ग्रूप हॅड टू सिंग अ हॅप्पी सॉंग द अदर ग्रूप ऑन लिसनिंग टू दॅट हॅड टू डान्स ओ एका पंगडान एक रडण्याचें विलापाचें गायन गावंक जाय आसलें आनी दुसऱ्या पंगडान कितें करूंक जाय आसलें रडोवंक जाय आसलें आनी भाशेन हीं भुरगीं खेळटालीं पूण जेजू म्हणटा तुमी त्या भुरग्या भाशेन जायते फावटी हे खेळ खेळनात सारकीं म्हणजे एक पंगड एक बरें गीत गायता पूण दुसरो पंगड नाचना तीं रडटात वा ती म्हणटा ना आमी खेळनात आनी हे भाशेन म्हणटात भुरग्यां भाशेन हो तुमी गेम सारकें फुडें व्हरना तुमी कोऑपरेट जायना कित्याक तुमी आपल्या वाद्याची त्या खेळांत मिसळ जावंक तुमकां खुशी ना आनी हेच भाशेन जेजू ही वोपार लायत आनी म्हणटा तुमी लोक हेच भाशेन जुआं बावतिस्त आयलो तो कितें चाकी नासतना दणवण करून उपास करून आयलो पूण लोक म्हणूंक लागलो ना हांचेर देंवचार बसला हो देवाचो मनीस न्हय मागीर म्हणटा हांव मनशाचो पूत आयलो हांव जेवन पिवन आनी खुशाल जावन आनी सगळ्यांक मिसळ जावन आयलो पूण तुमी म्हणटात ओपोट्यो हो सोरोप येता हो हें आनी त्या मनशांक घेवन भोंवता म्हणजे तुमी कोऑपरेट जायना तुमी तुमचो सहकार दिना तुमी कितें ना कितें नीब एक्सक्यूज सोदतात कित्याक तुमी आपल्या वाद्याची तुमकां जाय तुमीच जिवीत जियेता तेच भाशेन यू वॉन्ट टू लीव द वे यू वॉन्ट तुमकां समोर पडलां तुमचें जिवीत बदलूंक नाका देवान प्रवादी धाडले देवान म्हाका धाडला हांव मनशाचो पूत आयला पूण तुमी आयकूंक तयार नात कित्याक तुमी तुमच्याच वाद्याची बाबा भयणीनो होच संदेश ह्या पयल्या वाचपान आमकां मेवता पयल्या वाचपान इजायस प्रवादी आमकां सांगता सर्वेस्पोर देव तुजो हांव तुमकां फायद्याचें तें हांव शिकयता तुमकां जाय तुमकां फायद्याक पडटा तसलो मारोग हांव तुमकां दाखयता तुमकां बऱ्याक पडटा तेंच हांव तुमकां दिता संदेशकार देव आमकां धाडटा प्रवादी देव आमकां धाडटा आपलें उतर आमकां दिता देव जाय ते तरेनी देव आमकां फायद्याक पडटा आमकां बऱ्याक पडटा तो मारोग धरून देव आमकां उस्कायत आसा सांगीत आसा पूण आमचें जिवीत कितें काय बाबा भयणीनो आमच्या जिविताचें नदर मारल्यार वी आर स्टबर्न आमकां जाय तसलीच चाल जाय जिवीत आमकां बदलूंक नाका देवाचें उतर आमकां आयकूंक नाका वी वॉन्ट टू बी वी आर कम्फर्टेबल इन वॉट वी आर डुईंग आमी आहा तशेंच चलोंक जाय आमकां हालोवंक जायना जायते पड हांवें म्हणटा न्हू माय लायफ माय रुल्स म्हणजे म्हजें जिवीत म्हाका जाय ते भाशेन हांव जियेतलो हे भाशेन आमची फिलॉसॉफी हें सारकें काय माय लायफ वय म्हजें जिवीत पूण कोणें दिलां तें जिवीत म्हाका हांवें रचलां तें जिवीत म्हाका देवान हें देणें कशें म्हाका दिलां तें जिवीत देखून माय लायफ बट हीज रुल्स म्हजें जिवीत पूण तो दाखयता ती वाट तो सांगता तें हांवें करूंक जाय तेन्नाच आयचो विशय आमकां सांगता सर्वेस्पराचे उपदेश तूं पाळशी जाल्यार तूं जिवितांत खुशाल जातलोय तुजे देवाचेर आशिर्वाद पडटलो सदांच तूं फेलीस जातलोय हेंच करूंक भाव भयणीन आमी वावरुया आमचें जिवीत वय पूण देवाक जाय ते भाशेन समटायम्स वी हॅव टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम अ कम्फर्ट झोन्स म्हणजे आमी खुशाल आसा कोण आमी बरें करता पूण देव आमकां आनीक कितें करूंक मागता हें करूंक हांव राजी आसा जायत हांव सहकार दिता म्हजो जायत हो प्रश्न आमी आयज घालुया भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जिवितांत आमी पळोवया एक धाकटुलीच घडणी तुमकां सांगता आमी जाणा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर भाग्यवंत इनास आनी ते आनीक 7 जाण तेणे जेजुईत संस्था घडली
आनी तेन्ना जेजुईत संस्था घडून जायतो बरो वावर ह्या 16व्या शेंकड्यान ते रोमांक करताले आनी इनास द लॉयल तांचो वडील आसलो आनी फ्रांसीस शायर ताचो इश्ट आनी ताचो सेक्रेटार ताचो लागशिलो आसलो आनी दोगूय ते बराबर त्या रोमा शारांत बरें काम करताले इनास आनी फ्रांसीस इग्नेशियस वॉज डिपेंडंट ऑन फ्रांसीस झेवियर आनी बरे भाशेन देवाचे वावर तो चलताले तेन्ना बाबा भयणीनो पाप साहेबान इनास द लॉयला कडेन एक पाद्री मागलो इंडियेक धाडूंक कित्याक जाय तो वावर आसा इंडियेक आनी इनास द लॉयलान निकोलास बोब्दिला ह्या जेजुईक पाद्रीक विंचून काडलो वचपाक आनी सगळी तयारी जाल्ली तो रेडी जालो वचपाक कोण निकोलास बोब्दिला पूण डेट पावता पावता वचपाक आगबोट सुटपाची आसली तेन्ना हो निकोलास बोब्दिला पिडेंत पडटा दुयेंत पडटा आनी ताचेर इंडियेक वचूंक जायना आगबोट सुटपाची जाली 1-2 दीस उरलेले आनी कोणूच ना फकत इनासाचो इश्ट फ्रांसीस आसलो आनी इनास फ्रांसीस शावेरा कडेन मागता पळय आमचो भाव निकोलास दुयेंत आसा ताच्यान वचूंक जायना तूं वेशी ताचे सुवातेर इंडियेक फ्रांसिस्कान म्हणूंक जातालें ना हांव जो सेक्रेटार सगळो वावर आमी कोत्तात रोमा शारांत आमी सगळें चलयतात हांव गेल्यार कितें जातलें वावराचें ही कूड बी स्टबन पूण ताणें म्हणलें ना देवाची खुशी जाल्यार देवाक जाय जाल्यार हांव येता आनी ते भाशेन फ्रांसीस शावेर आमचे इंडियेक आमच्या गोंयांत पावलो देवाचें उतर हो देव दाखयता ती वाट ताणें नाकारली ना ताका भोव अवघड जालें आसतलें चिंतात तो इनासाचो बरो इश्ट आसलो आनी सगळे एके भाशेन तो इनासाच्या नांवान तो चलयतालो रोमा शारांत पूण देवाक जाय ही गॉट आवट ऑफ हिज कम्फर्ट झोन आनी तो गेलो देवाच्या उतराक ताणें पाळो दिलो देवाच्या उतराक आमी पाळो दिता जाल्यार अवघड परिस्थितीन पासून आमी पाळो दिता जाल्यार आसतलो आमकां देवाचो आशिर्वाद देवाची कृपा हेंच मागून घेवंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसांतल्यान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भाग्यवंत लुसीचे मजतीन आमी आयज मागुया उबी रावया मिसाचे सुरवातेक जोण एकल्याच्या मोनान काळजांत आशिल्ले आवंडी आनी भावणां ओगेपणान हात जोडून आमी देवाक उबारल्यात बाबा फुड्यान आनी एक फावटी संदी घेवया आनी एक फावटी म्हजी सपनां देवाक उबारतना म्हजी मागणी देवाक उबारतना दुसऱ्यो गरजो मनान धरून काळजांत धरून एकामेका पासत आमी हे वेळार थोडोसो वेळ कांय मागण्यांतल्यान मागुया आमकां एकूच देव आसा आनी ताचे भायर दुसरो देव ना सगल्या आमच्या काळजान आत्म्यान आनी बोळान ह्या देवाची आमी भक्ती आनी मोग करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा देव पवित्र आनी ताका सगली वाखाणणी फावो देवाची पवित्राय सांबाळूंक ताचें नांव बेमानान घेना जावंक पूण मान दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आयतार देवाच्या मानाक भेटोवचो दीस हो दीस मिसा आनी मागण्या वरवीं आमी पवित्र सांबाळूंक बापाची कृपा आमकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा देवान आमकां बरी आवय बापूय वो वडील फावो केल्यांत आमी सदांच तांकां मानान लेखूंक
आनी तांच्या उतरा प्रमाणे चलूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. ओगेपणी मागुया. आनी मागता आसतना कोणें तरी तुका आमकां सांगलां तूं वेताय हे पवित्र जाग्यार म्हजोय उगडास कर, म्हजे पासत माग. जायतीं जाणां आसात तांचे पासत मागूंक कोण ना बाबा भुण्यादो, ताका मागण्यांत दवरुया. बापा, ही तुजी पवित्र परजा ह्या जाग्यार तुजो आशिर्वाद घेवंक आयला तेन्ना आपल्या मनान आनी काळजांत आशिल्ले आवडे कांय मागण्यांतल्यान ओगेपणां ते तुका उबारल्यान हे संवसारांत जिवीत जियेता आसतना तुका आयकून तुजे उपदेशांक पाडो दिवन आमी आमचें जिवीत आमकां जाय ते भशेन न्हय पूण तुका जाय ते भाशेन जिवीत जियोवन चड शेवटी आमी तुजो आशिर्वाद जडूंक पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. उतर माझ्या देवाचे, काळजांत कोंचून दवरता. अर्पण माझ्या जिवाचे, बापाक भोगतीन उबारता. उतर माझ्या देवाचे, म्हाका जागोयता हालोयता. अर्पण माझ्या जिवाचे, बापाक वाकांडा विनयता. म्हज्या भयणा भावांदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान चड पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आसले विचार सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयल्ली ही देणी पवित्र कर. लुसी तुजे भोगतिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगल्या वळवळांचेर जोयत व्हेलें. त्याच मोगान आमचेंय काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अंतरेकून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारून या. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचूं या. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोड पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काणयान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लुसी तुजे रोग साक्षिणी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत बारोवून
तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन पोड जोडायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतसान तुजी स्तुती गायता. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sub celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेत घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेत घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान चांचणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वाडोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गोट आमी सगलीं बरोबर गावया. Sumia Jesu tuझे मरण आमी सोरुपता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी पळयता, तुझ्या येण्याक आमी येत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, फिलिप नेरी आमचो कार्दिनल आनी आमचो सिमा आमचो गोळी बाप आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ती आमच्या बाबणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागता. आंखपार मरी देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बागयोन सुजे, बागयोन धरून वता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्याच संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Jesu vorvi, त्या Jesu संगता, त्या Jesu thai, पवित्र आत्म्याच्या एक पोटान, सोरपोत वेलार बापा, सवंदनानी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. प्रितीचांदो देवाचें उतर जें परगट जालां आनी ताचेर आमी नियाळ केला हे वेळार हे देनपरां आमी आयकलां वी मिस इट नॉट दॅट वी मिस गॉड्स ब्लेसिंग्स आर देर एवरी टायम एवरी सेकंड दर दिसाक दर घडयेक देवाचो आशिर्वाद आमकां आसा पूण आमकां तो चुकता because of our stiff neck, hard-hearted. आमच्या वाद्याची जाता देखून we miss the best part. आनी आयज दुबाव वेळे कोणाक कडेन तरी विचारलें जाल्यार हांगा why you have come over here, we will say to take God's blessing. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे आनी भाग्यवन लुसीचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयल्या पूण बाबा फुड्यांदो हें घडटलें जाल्यार आमी आमचें जिवीत आमकां जाय ते भाशेन न्हू देव सांगता ते भाशेन आमी तें जिवीत जिवंक आनी मागीर तो आशिर्वाद घेवंक वी वील हॅव द फ्रुट्स ऑफ द ब्लेसिंग्स तर हें सोंपोन ही चिंतना देवाक उबारून आनी दुसरें आमच्या आवड्या आनी भावणां सगळीं एक करून हे वेळार एकाच थाळ्यान ते देवाक उलो तो देव आमकां आशिर्वादान भरतलो ते देवाक आमचे बापा म्हूण उलो करुया बरोबर आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची फातकां बोगोस आनी आमकां थाल्लें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येणयांक आमी बरवशान अंतरेकताव तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखांतांतली वाटाय सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं बाबा बुड्यांदो एकामेकाक ओळखोनात आमी देवाचीं भुरगीं आमी आशिर्वाद घेवंक आयल्यान पळयात एकामेकाक स्मायल ऑन युअर फेस आनी एकामेकाक शांती दियात
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती जिचे येण्याचे तयारी कमी आसा हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान तितले आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना एकाच उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिज्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आएं. मोगाड बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धांपोया आनी ओगेपणान जेजूक आमी काळजाचे खोलायेकतान दिनवासुया.
सगलीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, लुसी तुझे भाग्यवंत रोग साक्षिणींक तुझे सेवेंत विस्वाशी आनी कश्टा मर्दनांत जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवल्या त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट्ट आनी जैतिवंत कर. ही आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री लिनॉय डायस, देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री रोमियो मोंतेरो, सोहो बलिदानान वांटो घेतलेल्या सगळ्या आमच्या याज्ञीक भावांक, तशेंच कॉन्फ्रारियाश आनी चॅन्सरीच्या सगळ्या वांगड्यांक आमचे दिनवास. तेच बरोबर आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे खेरीत दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां दनपारां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें. डिसेंबराचे 15वेर 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. तशेंच त्या दिसा वेस्ट आफ्रिकाचे 2 बिस्प 6:15 इंग्लीश मिसाचेर येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या लिटरची डेस्का फाटल्यान वो बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान तावन तुमी घेवं येता 20 रुपयांक. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. तुमचें जिवीत देवाच्या उपदेशा प्रमाणे देवाक जाय ते प्रमाणे जिवंक देवाचो आशिर्वाद घेवन वचात आनी परत यात. जेजूच्या मोगान आनी भावार्थान तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शाव्याराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान हे वेळार आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन.